म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता आमच्या गोंयच्या सायबाच्या पांयाशी हे मीस भेटोवच्याक मोहन जेजूच्या बाजिलिकेन आमी तुमचे पासत सदांच मागताले हांव आनी आतांय आमी तुमचे पासत मागता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमी सगळीं जाणां आमची खेरी तिनत्यासां मनान धरून सगळ्या पासत आमच्या भावा भयणी पासत संवसारांत शिंपडलेलीं आसा तांचे पासत आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आमी साद्या काळाच्या 3व्या आयतारांत भितर सोदता आनी आयचो सेवा धर्माचो विशय जावन आसा तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोतचो. जशें आमी जाणां आयच्या आधुनीक संवसारांत मनीस खऱ्या मोगाक आशेता. होच मोग आयज मनीस पयशांनी, गिरेस्तकायांनी फोटिंगपण करून दुसऱ्यांक आशा दाखोवन आनी येर असल्या जायत्या संवसारी वाटेन अणभवूंक प्रयत्न कोत्ता. देवान हे मोगाचे देणें आमकां फुंक्या दिलां आनी तेंच तो आमकां आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान एकामेकाक फुंक्या दिवंक उलो मारता. खरो मोग देवा आनी पेल्या सवे अणभवूंक मेळटा आनी आमचो मोग दुसऱ्यांनी केल्लो जाय तसोच आमी दुसऱ्यांचोय करूंक देवाची येवजण जावन आसा. आयज आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी खरो मोग कितें तो वळखून देवा आनी पेल्या तांय तो जिवंक आमकां बापाची कृपा हे मिसाचे भेटेंतल्यान दर एकल्या पासत मागून घेवया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अंकवार मरेक आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर.
सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरवांसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेजाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हये वो तांचेर जुलूम चलोवं न्हये, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचे आयकल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारेन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथ जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्यान एकल्याक तुमचे मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोळंतवऱ्या भशेन वागूं नाका. ताचे कडचो व्यास घेवं नाका. खात्री दिवन दुसऱ्यांचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी, कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना. तो आपली कूड दामता ना जाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताची आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाळ. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. म्हणया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कोडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. तो म्हजें कोडप, हांव ताका शेरोणा येता. तो म्हजो ढाळ, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हजे दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्पर म्हजें कोडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडल्या जैत दिला. आपणे विंचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तेक सदां सर्वदा. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. भागिवंत पावलून थेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचें शिववर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर भोळान, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम घट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणत. तुमचे पाळयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदां मदें पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियेंत आनी आखायेंत सगल्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जालीं. वय तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मासेदोनियेंत आनी आखायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण सगले कडेन अशे भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना.
तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो. कशी तुमी खुड्या देवाक सांडून जिवे आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांतल्यान येवचो आसा. त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आहे. मोहिमा तुका सुम्या. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण हे आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक ताचे भितरल्या एकल्यान विचारले, गुरुजी, समोर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतिपाळ केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मोगान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यान व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरोय आसा, हाचेच सारको ते तुमी करूंक जाय. तुजो मोग करता तसो तुज्या पेलाचो करचो. हे दोन कायद्याचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांचे शिकोण दवरलेले आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनू, आमी पळयता की आमच्या संवसारांत मनीस खऱ्या मोगा खातीर आशेता आनी तशेंच हो मोग तो पयशांनी, गिरेस्तकायेंनी आनी जायते जायते पद्दतीन तो सोदता. पूण खुबशे फावटी हो मोग, हो खरो मोग ताका मेळना. पूण आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की देवान सगल्यांक आमकां ह्या मोगाचे देणे फुणक्या दिला आनी तेच तो आमकां आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान एकामेकाक फुणक्या दिवंक आपयता. तशेंच आयच्या संवसाराचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा की मनीस आपल्याचेच बरें करूंक तो फुडें सरता. पूण आयची वाचपांनी आमकां शिकयता, आमकां उगडास करता ते भाशेन आपलो मोग दुसऱ्यांनी केल्लो हो मनशाक जाय, तशेंच दुसऱ्यांचो मोग करूंक तो फाटीं सरता. आनी आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की देवान इस्रायल परजेक परकी आसली तेन्ना तांकां आपणायली आनी तेच परी तो तांकां दुसऱ्यांकूय आपणावची म्हूण तो तांकां शिडकायता. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी वायट करता, आमी जायते फावटी देवाचे आड वयता, आमी चुकी करता आनी त्या वेळार देव आमकां बक्षिता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत कोणें दुसऱ्यान आमकां वायट केलें जाल्यार तेन्ना तांकां बोगसूंक आमी फाटीं सरता. पूण देव सांगता, हांवें तुमकां
मोगान वेंगयला तशें तुमी दुसऱ्यांक करूंक जाय. तशेंच आमी आयचे दुसऱ्या वाचपाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की सान पावलू तांचे मोगाचे वागणुकेचे खातीर तेसलोनिकांक वाखाणटा. आनी सोबार वर्सां आदीं तांचे मदें पावलूक खेरीत करुणाय आनी दया फावो जाल्ली. तशेंच कोश्ट आनी पिडापीत आसून लेगीत तांणी सोम्याचें शिकोण मानून घेतलेलें. आनी तशेंच आमी पळयता की ही ताची वागणूक त्या काळार भोंवतणच्या दुसऱ्यांनी वाठारांनी गाजलेली. आनी कोणाक तांणी मानून घेतलेले आनी कोणाक ती सेवा करता हाचे खातीर पावलू तांची तोखणाय करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की फारिजेव परतून जेजूक एक प्रश्न करता, ताका घुसपावपाक एक दुसरो प्रश्न करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचो विशय जावन आसा तसोच दुसऱ्यांचोय मोग करचो जशें देवान आमचो मोग केल्लो आसा. पुनर्जिवीत आसा की ना ह्या प्रश्नाक जेजून निकतोच जबाब दिवन ताणें सादुकींक ओगी केल्ले. आनी तशेंच आमी पळयता की फारिजेव हांचे मदें एकट्यान तशेंच जेजूक एक प्रश्न केलो, सोमर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो. आनी आमी पळयता की आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत की एक तरणाटो जेजूक होच प्रश्न करता. पूण आमी पळयता की ह्या तरणाट्याच्या प्रश्नान आनी ह्या फारिजेवन केल्ल्या त्या प्रश्नान खूब फरक आसा. हांगा हो फारिजेव हो प्रश्न करता जेजूक घुसपावपाक, पूण त्या तरणाट्यान जेजूक प्रश्न केल्लो कित्या खातीर, कित्याक ताका खबर जावपाक जाय आसली की खरी वाट खंयची ती. आनी तेन्ना आमी पळयता की जेजून तांकां धर्माची सार उक्ती केली. आतां भुरगेपणांत हांवन दर एक जुदेव ह्या आपल्या काळजांत कांतयतालो की सर्वेस्पराचो सदांच मोग करचो. आनी तशेंच जेजू तांकां आनी एक वळीचो उगडास करता. आनी ही वळ आमकां लेविटिकूस ह्या पुस्तकांत आमी पळयता. आनी ती जावन आसा, तुजो मोग करता तसोच तुज्या पेल्याचोच कर. आनी तशेंच देवाच्या मोगा वरवीं आपल्या पेल्याचो मोग करूंक अदीक गरज आसा. आनी तशेंच आयज आमी मागुया ह्या पासत की आमी आमचो मोग करता तसोच आमी दुसऱ्यांचोय मोग करुया. आनी देवान आमकां आपयल्या त्या वाटेर चलूंक आमकां शक्ती आनी बळ ह्या मिसांत आमी मागुया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानता देवाक, सोरपत वेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीमेश्वर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमचो सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, आंकवार मोरेतांत जल्मलो, पण पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेला मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपत बेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तावन जिवें आनी मेल्ल्यांची मनशुबी करूंक येतलो. सतमाता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचे एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचे जिबेत. आमेन. आयच्या दिसा जेन्ना आमी तरणाट्यांचे सेवेक भेटयलोलो आयतार पाळटाव, आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक बापाक उबारुया आनी कांय आमची मागणी भावार्थान ताचेच मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी मोटवाशांनी बापाच्या मोगान भरून जिवंक आनी होच अनुभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले परजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलो कर. आमच्या राजकारण चलयतल्यांनी आपली
पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी ताची सेवा करपाक म्हूण ताणीं वळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक ताचे पासत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. आयज जायतीं आमचीं तरणाटीं मोगाक आशेता आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समोज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान ताणें आपलें जिविताचीं पावलां मारूंक ताका जेजूचो उजवाड मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबांत तान सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगा कडसून पयस सरल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोळ जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आज कुटुंबांत ना जाला. आमचें कुटुंब आमी देवान शिकयलेले ओकोंड मोगाचे बुन्यादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रस्नाक फुडो करतात. ह्या वेळार ताणीं आशा सोडिना जावंक, पूण देव तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोद ताणीं वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी ऐक, आमची काकूट कर. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकां वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुनायन एक, तशींच तीं सोपुनायन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिन्नोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकांच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोत्ताय. देखून देवदूतांच्या सोर दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोरदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमचे पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे आन्यांक आमी बोरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका फावना, पण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, पो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस प्रसादाचे गीत D7 पेज 50, D7 पेज 50, देव जाता मनशाचें काम. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा,
तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तो जे खुणे रुपान आमी समोरुंबून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागियोंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. बागियोंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत T37 पेज 219. Noman Noman Marie T37 page 219.